बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक आनी माई मोगाचो येवकार ह्या मागण्याचे रितीन. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण संवसाराचें तारण करचे खातीर. देवान आपल्या पुताक वोंपून दिलो. तो जेजू ह्या वेळार पवित्र संस्कारान उंडेचे रुपान हाजीर आसा. ताका बुजूंक आनी ताचो मोग करूंक तयार जातना आयचो आमचो मागण्याचो विशय जावन आसा गोरीब ती सुभागी, दोयाल ती सुभागी, रुदोन kortat ती सुभागी. कोण जाय ती सोर्गींच्या राजाक पुरती आनी सुभागी. ते जेजू पोरगोटलोले 9 भाग्यांनी आटापलोले आसा. हे भाग्यां मोदले 2 भाग्यांचेर आयज आमी नियाळ करुया. पयलें गोरीब ती सुभागी आनी दुसरें दोयाल ती सुभागी. हेंच मनान धरून मागण्याक फुडें वेताना पयलें जेजून दिल्ल्या भाग्यांचो उगडास करुया. गीत गावुया W2 भाग्यां पेज 262. ह्या गितान आमी फकत पयलो, दुसरो, 5वो आनी 6वो वर्स गायतले. कशें मोनान जिकोन गोरीब कोरेंच बागी. कशें मोनान जिकोन गोरीब कोरेंच बागी. सोर्गीचे राज कोरेंच तांचे, कोरेंच तांचे. कशें मोनान जिकोन गोरीब कोरेंच बागी. काळजांची कोण दुलोप कालती कोरेंच बागी. पृथ्वेचे दायज कोरेंच तांचे, कोरेंच तांचे. कशें मोनान जिकोन गोरीब कोरेंच बागी. कशें मोनान जिकोन गोरीब कोरेंच बागी. सोर्गीचे राज कोरेंच तांचे, कोरेंच तांचे. कशें मोनान जिकोन गोरीब कोरेंच बागी. काळजांची कोण मोवाळ दोयाल कोरेंच बागी. तांकां दोया कोरेंच मेळटा, कोरेंच मेळटा. कशें मोनान जिकोन गोरीब कोरेंच बागी. कशें मोनान जिकोन गोरीब कोरेंच बागी. सोर्गीचे राज कोरेंच तांचे, कोरेंच तांचे. कशें मोनान
जी कोण गोरीब कोरें subhagi काळजांची कोण नितळ निर्मळ कोरें subhagi देवाक पळोवंक कोरेंच पावता कोरेंच पावता कोशे मोनान जी कोण गोरीब कोरें subhagi कोशे मोनान जी कोण गोरीब कोरें subhagi सोर्गीचे राज कोरेंच तांचे कोरेंच तांचे कोशे मोनान जी कोण गोरीब कोरें subhagi जेजू तूं महासूर्या आनी आमी पोरजोळ संवसाराचे सुरवेगदान तूं बापा सांगाताक आसलोय हो आख्खो संवसार आमचे पासत तुवें रचलोय उजवाड रचून तुवें काळोख पयसायलोय आनी संवसाराची सोबिताय पळोवंक आमकां फावो केली आमच्या ओतम्याचो काळोख पयसावंक तूं आमचे सारको मनीस जालोय सदांकाल आमच्या सांगाताक रावचे खातीर उंड्या सोऱ्या रुपान तुकाच आमचे खातीर मोडून वांटलोय ह्या वेळार ह्या उंड्या रुपान तूं आमचे मोदें हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानतां आनी सगळे घालतिकायेन तुका आमच्या रोचणाराक आनी सांबाळणाराक मान बागोवन नमस्कार करता सगल्यांनी हे वेळार जेजूक नमस्कार करचो नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता सगळीं बसूया सोम्या जेजू पवित्र संस्कारा वरवीं आमच्या जिवितान पावल मारलोल्या पासत तुका आर्गां दिता जशें तुवें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन सोबा लोकांची भूक भागयली तेच पोरी तुजे कुडी रोगता वरवीं तूं आमकां पोसताय देखून आमी तुका दिनवासतां तुजे आसण्यान आमचें जिवीत पोरजोळयताय आनी तुज्या पावलांनी आमचीं पावलां फुडें मारूंक भरपूर आदार दितल्या पासत तुका आमी वाकाणटा तुज्या बापाच्या मिसांव हे संवसारान तुवें मोगान फुडें व्हेलें जसो तुवें आमचो मोग केलाय तसो आमी एकामेकाचो करूंक तूं आमकां आपयताय आनी 2 दिसा तुजे कुरपेन तूं आमकां भरताय आमच्या कुटुंबान वयर सकल जाता तेन्ना तूं आमचेर तुजी दोयाल दिश्ट घालताय ह्या सगल्या पासत आमी तुका दिनवासता
ह्या वेळार देवाक दिनवाचो गीत गावुया. थँक यू जीजस. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary, and there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary, and there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. You rose up from the grave, to me new life you gave. Thank you, Lord, for loving me. You rose up from the grave, to me new life to give. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me, for loving me. गिरेस्तकाय आसली म्हणटोच आमकां संवसाराची आस जाता. आमी सगळींच आपलेपणान भरता. आमकां आमचें जिवीत मौजेन सारूंक जाय आसता. संवसारीक गिरेस्तकायेची आशेक लागून आमी आमच्या सर्गीच्या बापाचेर आनी आमच्या आवय बापायंचेर, भावा भयणीचेर एकसुरपणाचे, मोरणाचे, वायट उतरांचे, शिरापांचें फर्मोण मारता. जेजू म्हणटा, गोरीब ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. पूण असलीं कर्तुत्वां आपणावन आमी सर्गीचें राज जोडूंक घेवपाचीं दारां धांपता. दुसऱ्या सोवे दुस्मानकायेची, आपस्वार्थीपणाची, नसायेची दुर्गां उबारून एकचाराची, एकवटाची मनशां जावंक चुकल्या. बाटां बेसाचे आशेक आमी नाका जालोलें वायट आपणायता. आमचें काळीज दुसऱ्या सोवें दोयाळ मोवाळ जावंक आमी विसरता. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन बापाचें बोगसणें आमकां मागुया. काकलूत आमची कोर, काकलूत आमची कोर, सोम्या. दोर घोडये देव आपल्या उतरांतल्यान आमचे लागीं उलयता. कसलो तरी नवो संदेश आमकां दिता. ताचें उतर
आयकूंक आमची काळजां मनां तयार करुया. पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मागुया. देवा उतराक मान दिवन सगळे भक्तीन देवाचें उतर आयकूंक आमी सगळीं उबी रावुया. मातेवाचें शिवर्तमान अवेस 4:5 वोळ 1-12. लोकांचे उरपोंची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशीं आयले. तेन्ना आपलें तोंड उगडून अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. कशे मनान गोरीब ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. रुदोन kortat ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. बोली ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोiall ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. शांती करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अकमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळे जिनसाचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. कुशाल आनी संतोशभरीत जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मोजुरी तुमची. तुमचे आदीं प्रवाद्यांक तसोच ताणें दुमाळो दिलो. देवाचें उतर हें. जेजूचें काळीज सगल्यां सोमें दोयाळ मोवाळ जालें. जेजूक गोरिबांचो, दुबळ्यांचो, समाजान भायर आयलोल्यांचो चड हुस्को आसलो. गोरिबां सोवें आमी दोयाळ जाता तेन्ना देवाची कृपा आमचेर देंवता आनी देव आमकां उपोट देण्यांनी भरता. होच अनुभव भाग्योन माधव तेरेसा गोरिबांचो मोग करून अनुभवता आनी गोरिबांच्या मोगाक देवाचे गिरेस्तकायेन वोट जाता. तिणें कोलकत्ता वाठारांत निस्वार्थीपणान धर्म, जात, खात, कुळ पोले नासतना गरजेवंताची सेवा केली. ही सेवा करतना तिका जायत्यो आडकोळ्यांची फुडो करचो पडलो. 40 गारांनी तिचेर घाली. भूक तान तिका भोगची पडली. ओकमानाची उतरां आयकुची पडली. पूण तिणें मोगान सेवा केली, कित्याक ते गरजेवंता भितर तिका जेजू दिसती पडटालो. एक फावट एका पिडेवंताची किडे काडटना ताच्या मुखामळार आपणाक जेजूचें मुखामळ दिसती पडलें हाची ती गोवाय दिता. हें सगळें अशें घडूंक पावलें कारण
तिका दुसऱ्यांची गरज दिसती पडली. आनीक एक फावट एके सांजे एक मनीस तिचे घरांत आयलो आनी अशें तिका सांगलें, एक हिंदू फॅमिल जेवण ना जावन बुकेक वळवळटा. एक आवय आनी तिका 8 भुरगीं आसात. ताचे पासत कितेंय तरी कर. ही उतरां आयकना फुडें आपल्या हातान तयार केल्लें शीत घेवन मादर तेरेसा ते फॅमिलीक भेटूंक वाट धरता. तूंय पावना फुडें हे आवयचें आनी ते 8 भुरग्यांच्या दोळ्यान आनी तोंडान बुकेची दुकां तिणें पळयलीं. ते आवयक शीत घेतलें, ताचे 2 वांटे केले आनी एक वांटो घेवन ओगेपणान घरांतली भायर सरली. थोड्या वेळान ती आयली तेन्ना मादर तेरेसान आवयक प्रश्न केलो, तूं खंय गेल्ली? तुवें कितें केलें? आनी ती आवयन जबाब दिलो, तिवूय बुकेन वळवळटात. तांकां थोडें बोव जेवण दिवूंक गेलें. कोण गाय ती? तिची शेजाऱ्याक रावताली एक मुस्लीम फॅमिल. तिवूय बुकेन आसलीं. हें अर्दें जेवण तांकां दिलें. मादर तेरेसा म्हणटा, म्हाका अजाप दिसलें. तिणें तें जेवण ताका दिलें म्हूण न्हय, पूण अजाप दिसलें आपल्या कोश्टान बुकेन तिणें दुसऱ्यांचें चिंतलें आनी काळजीदार जावन तिणें हे मोगाचो एकचार हे जेवणा उदेशी रचून हाडलो. जेजूक भुकेलेल्यांक जेवण वाडलें. तानेल्यांक पिवोंक दिलें. वाट चुकलोल्यांक नीट मार्गार हाडलीं. असलें धोरण मादर तेरेसा जेजूच्या पावलांनी चलून दाखयलें. भाग्या क्रिस्ती जिविताचो एक मारोग. हो मारोग भागी जिवीत आनी सासणाचे जिविताक पावयता. तातूंत मेळटोल्या तोंटवां मुल्यां आपणावून आमचें आनी दुसऱ्यांचें जिवीत खुशाल करूंक येता. गरजेवंतां पासत मोज्यान कशें मनान गोरीब जावंक येता. शांती नीत मोज्यान सांबाळूंक येता. प्रमाणीकपण सांबाळूंक येता. दोयाळ दाखोवूंक येता. आवड्यांनी उतरांनी आनी कोरण्यांनी काळीज नितळ दवरूंक येता. शेवटी गरज पडल्यार सर्गीच्या राजा पासत धुमाळो लेगीन सोंसूंक येता. जेजू म्हणटा, जसो तुमचो सर्गीचो बाब दोयाळ, तशेंच तुमी दोयाळ जायात. तर देवाची दोयाळाय भोगूंक आनी सर्गीचें मुकूट जोडूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. ह्या वेळार देवाचे दोयाळायेक उलो मारुया. आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. तुजे भाशेन आमकां दोयाळ कोर सोम्या. सोगलीं म्हणुया, तुजे भाशेन आमकां दोयाळ कोर सोम्या. समाजान दुसऱ्यांची गरज वळखुया.
चेचून पिडेवंताची गरज वळखली आनी परतून तांकां समाजान भागीदार केली. आमकांय जायतीं मनशां मेळटलीं जांकां आदार ना. आमी तांची गरज वळखून आदार सहकार दिवूं बापा लागीं कृपा मागुया. जबाब: तुजे भाशेन आमकां दोयाळ कोर सोमिया. आमच्या 2 प्रांतांत वेगवेगळ्यो संस्था गरजेवंतां सवें मोलादीक वावर करतात. तांचेर सोमेस्तांचेर देवान आपलो उपोट आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या वावरा उद्देशी देवाक मोहिमा मेळूंक बापा लागीं मागुया. जबाब: तुजे भाशेन आमकां दोयाळ कोर सोमिया. आमी सगल्यांनी जेजूक दिल्ल्या भागयां वरवीं आमचें जिवीत जियोवंक आनी सर्गीच्या जिविताचे पावलां मारूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. जबाब: तुजे भाशेन आमकां दोयाळ कोर सोमिया. आवय बापायनी आपल्या गोराबे दोयाळ शेगुणांनी नेटोवंक आनी एकामेकाच्या मोगान वाडोवंक क्रिस्त दिता ते खोरी कुशालकाय ते अणभवूंक पावूंक बाबाचो आदार आमकां मागुया. जबाब: तुजे भाशेन आमकां दोयाळ कोर सोमिया. ह्या वेळार आमकां जायते मागचें आसा. आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. सगळी आमची मागणी एक गौरून सगळी दिमी घालुया. भोव मोगाच्या जेजू, बापाची दोयाळाय आमकां वांटूंक आनी सुभागीपणाची वाट शिकोवंक आमचे परी मनीस जावन ह्या संवसारान तूं आयलोय. बापाची दोयाळ मोगाचो रुपकार जावन आमचे सवें तुवें दाखयली. तुजें जिवीत उतर आयकून आमच्या जिविताक नवो उजवाड आनी नवी नदर फावो जाली. तुज्या मोगाचे आत्म्यान आमकां भोर आनी हेच आत्म्याच्या बळान आमचो वावर, आमची उतरां, आमच्यो कोरन्यो आनी आमचे सर जिवीत बापाचे दोयाळ मोगाचे वंदन जावंक निर्मी. हे आमी तुजेच नांवान मागतांव जेजू, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सगळी सांगातान जेजून शिकयलोले मागणे आमच्या सर्गीच्या बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.